ग्रीन हा न्हू इकडे लागी पडले पूण वाट आहा ही सायड आजच्या भावाने आम्ही वाट या कोणत्यांना फॉरेस्ट वही गया कोई गया अंदर गया या हे दाखवूया मग बॉर्डर पयली दाखय ही थंयची ही प्रॉपर्टी ती प्रॉपर्टी या ही बॉर्डर कंपाऊंड आसा पळय ती बॉर्डर सायज तुम्ही सगळे जाण हांगासर जमल्या शिकेरे नेमके कितें इश्यू कितें हांगासर हांगा इश्यू म्हणटा तो हो जी सायडीक दिसता पळय ती आख्ख्या दोंगराची झाडां तेंच्यांनी कत्तल करून उडयल्ली आसा पूण एकूय झाड तेंच्यांनी अशें धरूंक ना की बाबा तें फुडें सांबाळूंक जाय बाबा बुशीज कातरुया तशें ना जें कितें मेळटा तितलें तेंच्यांनी कातरून उडयलां आनी साफ करून दवरल्या आतां हो हा सर्वे नंबर 81/1D ह्या सर्वे नंबरान ही 18,000 प्लस कितें तरी ती एरिया आसा आनी हांकां इल्लीगल बायोडायवर्सिटी डिस्ट्रॉय करपाक अधिकार दिलो कोणी आता जेन्ना आमी 17 तारखेर हो एक मेमोरंडम घातलो सगळे ऑथॉरिटींक घातलो पण अजून पासून खंयचीच ऑथॉरिटी येवंक ना बाबा हेचेर एक्शन घेवपाक हो जो दोंगर आसा पळय हितून तरेतरेची झाडां आसा मेडिसिनल प्लांट्स आसा बाकीची जी तेफळां म्हणून मागीर हे फकत बर्ड्स हॅबिटेट आसा हें मोर येता म्हणटा अशें म्हणून आयकलां आमी पिकॉक्स एका तरेतरेची बायोडायवर्सिटी जेन्ना ह्या जाग्यार आसा ती बायोडायवर्सिटी तुमी डिस्ट्रॉय कित्याक करता हो आमचो एक गव्हर्मेंटा कडेन प्रश्न आसा आता स्वताच्या स्वार्थाक लागून असली बायोडायवर्सिटी जितल्या वर्सांनी तयार जाल्लेली आसा 1000 वर्सांनी ती तुमी एका वरान काबार करून उडयतात आनी हेका लागून आमी प्रत्येक हेचेर आमी हो निशेध मारलेलो आसा एक कंप्लेन फायल केलेलो आसा बाबा ही बायोडायवर्सिटी आसा पळय ती फुडले पिळगेक लागून मातशी सांबाळून दवरा म्हणून आनी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाची पॉलिसी दवरा आनी तेचेरूच फुडें पावल मारा म्हणून पूण खंयचीच ऑथॉरिटी आयकपाक तयार ना ऑथॉरिटी हितून आपणाक जाय ते भाशेन परमिशन दीत आसा आनी ही एरिया जर आमी पळयली इट फॉल्स इन नो डेव्हलपमेंट झोन एंड नो डेव्हलपमेंट स्लोप ते सुद्धा एरिया आताची ऑथॉरिटीन सोडूंक ना बाबा ती सुद्धा कन्वर्ट करून दिता आनी परमिशनां इश्यू करता झाडां कातरपाक फॉरेस्ट अप्रोच आमी केले तेन्ना फॉरेस्ट येयले हांगर बंद केले तरी आसतना आयज सकाळी आमी येवन पळयतात
जाल्यार ते सायडीन झाडाची कत्तल चालूच आसली. आमी परत फॉरेस्टाक सांगला. आता फॉरेस्टाक रिक्वेस्ट केला बाबा हे आनी कितें ती सारकी स्ट्रिक्ट एक्शन घेया म्हणून. विलेज पंचायतीकूय आमी सांगले बाबा हेचेर एक्शन घे म्हणून. पूण एकदां हो दोंगर कापून काबार जालो तो दुसरे कडेन ते वयतले. हेच्या फाटल्यान आनी एक प्रॉपर्टी आसा ती खंयची तरी सेलिब्रिटीची. थंयसरूय कत्तल अशी जाल्ली आसा, तेचेरूय फॉरेस्टाची केस आसा. पण तरी आसतना खंय ना खंय आमकां दिसता की फॉरेस्टाक हे लोक भियेना. डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी जी जाता तांकां भियेना ते. आनी ह्या डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी दे हॅव टेकन इट फॉर ग्रांटेड. आनी म्हणून ते कितें बंद केले, नोटिस्योच काडल्यो, पंचनामे केल्यो, केस फायल केल्यो, तरी आसतना कत्तल चालूच आहा. फाटले फावटी आमी एक व्हिडिओ पळयल्लो हांगरलो आरपोरा, जे सगळे आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह थंयसर येता आनी फॉरेस्टाक घेवन बंद करता. ह्या माध्यमांतसून हांव MLAकूय सांगूंक सोदता, ही जी आहा एरिया, ही एरिया तुजीच. जेन्ना थंय तूं वचोंक शकता बंद करपाक, हांगरूय तुवें येवपाचें आनी उबो रावपाची गरज आसा. आनी हे डिस्ट्रॅक्शन कितें चलता, हे आख्ख्या दोंगराक, शिकेरेच्या आख्ख्या दोंगराक जे डिस्ट्रॅक्शन चलता ते बंद करपाची गरज आसा. म्हणून तुजें प्रेझेन्स हांगर येवन तुवें दाखोवपाचें म्हणून अशें एक मागता. ऑलमोस्ट कितली झाडां हांगासर कत्तल जाल्ली दिसणार तुका? लास्ट फॉरेस्टाचो एक रिपोर्ट जाला त्या प्रमाणे त्यांनी 53 झाडां रिपोर्टाचेर मेजल्या. आनी तरी आसतना ती 53 आतां जे लोकल सांगता हांगर ती थोडी झाडां तेंच्यांनी लास्ट पडली ती आतां कातरलेली आसा. ती रिपोर्टान वचोंकूच ना. म्हणजे 53 म्हाका दिसता उणेंत उणें 100-150च्या वयर झाडां सोफार तेंच्यांनी कातरली आसतली. ती आयडेंटिफाय करून तेचेरूय रिपोर्ट करपाची गरज आसा. तुम्ही आता कंप्लेन खंय खंय सध्या घातल्या हेचे बद्दल? कंप्लेन आमी ऑल द ऑथॉरिटीज, रायट फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी टू द सरपंच ऑफ विलेज पंचायत कांदोले, हे सगळे ऑथॉरिटी, मेंबर सेक्रेटरी, गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी, द कलेक्टर नॉर्थ, एडिशनल कलेक्टर 3 जो कन्वर्शन दिता, हेका सुद्धा आमी ह्या कंप्लेनान बरयला. जर तेंच्यांनी कन्वर्शनाक मागला जाल्यार तेंकां कन्वर्शन दिवपाचें न्हू. कित्याक कन्वर्शन करतलो जाल्यार ही एरिया येदी व्हडली एरिया कन्वर्ट करपाक जाय. इन्स्पेक्शन काडटले हेजेर? इन्स्पेक्शन आता पळोवया. आमी 17 तारखेर एक हे इनवर्ट केल्लेले आहा सगळे ऑथॉरिटींक. अजून पासून तेंची हालचाल कांयच ना. ना म्हटल्यार तेंच्यांनी कितें नोटीस काडूंक ना किंवा हांगर येवन तेंच्यांनी पळोवंक ना. अशें दिसता की सगळ्या लोकांकूय अशें दिसता की ऑथॉरिटी बाबा खंय ना खंय एक निग्लेक्ट करता ही एरिया आनी अलाव करता हेंकां, जे कोण वायलेटर्स आहा तेंकां अलाव करता. बाबा तुमी कातरा, आमी थंयसर येना, अशें लोकलांक दिसता. केन्नाच्यान कातराप चालू हांगासर? म्हाका उणें उणें 10 दीस जाले, अराउंड 15 days. सो ह्या 15 दिसान खंयची कन्सर्न ऑथॉरिटी हांगासर पावूंक ना चेक करपाक? आमी कंप्लेन पयलीं लोकलांनी कंप्लेन केले, आतां CCFन कंप्लेन केला. CCFन कंप्लेन केला 17 तारखेर. पूण अजून पासून आमकां इंटिमेशन तरी खंयचेच ऑथॉरिटीचे येवंक ना. आनी ते म्हाका दिसना ते हांगर येवन सायट इन्स्पेक्शन करून गेले कशें दिसना म्हाका. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शामेल हितून ना. कित्याक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक जेन्ना हांवें स्वता फोन केल्लो आनी जेन्ना आमी फोन केलो इमिजिएटली येयले तेंच्यांनी हो पंचनामा केलो आनी 53 तेंच्यांनी नोट केले. आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे तेंच्यांनी ऑलरेडी हेचेर केस रजिस्टर केल्या. ओके. आमी मागला तो रिपोर्ट, आमकां मेळटलो. आनी कोण? आग्नेलो बरयतो. हो सर्वे नंबर 81 1D हेजेर एज पर फॉर्म 14 ते 4 ओनर्स दाखयता तितून. आनी एज पर द RP 2021 हो नो डेव्हलपमेंट स्लोप, नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून दाखयता अबाउट 80% ऑफ द प्लॉट. हो प्लॉट पळय 80% पळय दाखयता ताका जाय तो अर्थ आहा. कित्याक थंयसर तो स्लोपी आहा आनी ही एरिया पळय आहा ती एकदम सॉफ्ट सॉयल, नॉट हार्ड रॉक. आनी हितून सगळें आमचें उदक पळय आहा तें थंयसर रावता आनी आमकां मागीर मार्च एप्रील मेच्या म्हयन्यान तें मेवता.
हें तर डिस्ट्रॉय केलें जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जातले सगल्याक. दुसरो एक एग्जाम्पल हांवें सांगलां की हांगासर जेली कडेन 2 अशीं बिल्डिंगां बांदलेलीं खूब वर्सां जालीं की विदीन फ्यू इयर्स दीस बिल्डींग वर डिक्लेअर्ड एज अनसेफ बिकॉज ते पळय बांदलेलीं ती स्लोपी एरिया आनी ही लो लायंग एरियान तेणी बांदलेलीं. तशेंच हांगासरूय तर ती बांदली तशी जाल्यार ती खबर परतून हांगासर जातली. दुसरें म्हटल्यार आमी पळय फॉरेस्टाचो रिपोर्ट आहा एक की ही एरिया पळय आहा ती कवरेज म्हणटा ते फॉरेस्ट कवर इज बिटवीन 10 to 40%. आनी एक थंयसर जजमेंट आहा सुप्रीम कोर्टाचो जी एरिया मोर दॅन 10,000 आहा पळय तितून कन्वर्शन दिवचें न्हू म्हणून. आमी मागता की ही एरिया पळय मोर दॅन 80,000 आहा थंय तांकां कन्वर्शन दिवचें न्हू म्हणून आनी हें पळय झाडां कातरपाचें पळय चालू आहा तें बंद धरचें म्हणून. हो आमचो धाकटो शिकेरेचो गांव बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कित्याक लागून हांव पयलो बायोडायवर्सिटी पयले टर्मी हांव मेंबर आसलो. सो ही सगळी वेली ही सगळीं वखदाचीं झाडां आमी इन्स्पेक्शन केल्लें बायोडायवर्सिटी येवन सगळें इन्स्पेक्शन करून आनी वी आर सरप्रायज बिकॉज आमकां तेन्ना तितली नॉलेज नासली बायोडायवर्सिटीचे वयर. पूण ती एक्सप्लेन एक झाडा वयर आमकां म्हायती दिवन एक झाडां जाय तसले सगळे तरेचे वखदां हिंगा मेळटा. लोकली मेळटा तुका लोकल तुका ट्रेडिशनल कोण वखदी दिवपी आहा गांवठी वखदां ती हिंगासरलीं व्हरोन ती आपणाचें वखदां करून आजून पासून आयज पासून दिता. आतां कितें जाल्लें आहा हें आमचें ब्रिदींग लंग्स कळ्ळें शिकेरेचो दोंगर बोंविया हिल बागा हिल हिंगासर आतां डिस्ट्रॅक्शन चालूच आसा. आनी म्हाका कांय समजना कित्याक लागून हें डिस्ट्रॅक्शन चालू आसा आमचो गव्हर्मेंट कित्याक लागून न्हिदला पळय तो. हिंगासर चडशी सारकी कारवाय जावन इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय बाबा कोण इज रिस्पॉन्सिबिलिटी झाडां कातरूंक तें पळोवंक जाय. ती एकदम चड गरजेची हा येता म्हणून हें तर आयज तें काबार जालें जाल्यार आमचो गांव आनी उरपाचो ना. ही होल कालांगूट आनी कांदोली काबार जातली. तें पोल्युशन वाडटलें सद्या पोल्युशन वाडलेलें आहा सुस्कार पासून सोडून जावचें ना. इन द टर्म्स ऑफ न्यू दिल्ली सद्या कितें दिल्ली जाता पळय ते पासून जातलें. हांव मागता गव्हर्मेंटाची हेजेर कारवाय जावची आनी हे कोण डिस्ट्रॅक्शन करता तांकां बूक करपाचें आनी तांकां भितर उडोवपाचें चड गरज आहा. थँक्यू. प्रमाण बाब एक शेवटचो प्रश्न जेन्ना आमी म्हणटा की गोवा ग्रीन जावंक जाय आनी अशी झाडांची हांगासर कत्ल जायत रावता. एके वाटेन गव्हर्मेंट म्हणटा की झाडां लायात पर्यावरण वाचयात आनी हांगासर अशी कत्ल जायत रावता. आमी पयलीं हांगारूच न्हू सगळे कडेच हांगासर अशी झाडांची कत्ल जाता. कित्याक एक झाड जर लायता जाल्यार कितलीं वर्सां जाय उबें जावपा खातीर. कितें म्हणूंक सोदता ह्या हेचेर? म्हणपाची आनी कृती करपाची ह्यो दोन गोश्टी आसा. आमचो गव्हर्मेंट पॉलिसीज करतात ते पेपराचेरूच उरता. ग्रीन गोवा ग्रीन विलेज हे सगळे स्लोगन्स आसा पळय ते फकत पेपराचेर आनी फकत म्हणपाक प्रॅक्टिकल तेचेर ना. अंमलबजावणी जावपाक जाय तेचेर. खरेंच इफ यू हॅव द वील दॅर इज अ वे. आतां तांकां तर वील आसली जाल्यार हें सांबाळपाक येदी व्हडली झाडां आतां जशें तुवें म्हटलें येदी व्हडली झाडां वयर रोवपाक कितलेशेच वर्सां लागता. पण परत लावपाक एक झाड कातरलेलें परत लावपाक तें बाबा जातलें काय ताका तेंय कोण मारून उडयतलो हेची आयज गॅरंटी दिवपाक जायना. तेन्ना जें कितें आसा म्हाज्या हिसपान तें सांबाळपाची गरज आसा. आनी जी पॉलिसी गव्हर्मेंटान जी करता जावं ती बायोडायवर्सिटी सेव्ह करपाक लागून जावं ती मेडिसिनल प्लांट्स खंयसर आहा ते आयडेंटिफाय करून बाबा तांकां कशें कितें सेव्ह करपाचें हें करपाची गरज आसा. पूण हें तर जायना. फाल्यां सकाळीं इकोलॉजिकल इम्बॅलन्स जावन जे त्रास फुडले पिळगेक जे जातले पळय ते आमी तरी आयजूच चिंतता ते फुडले पिळगेक हे त्रास जातले. there will be ecological imbalance जातली. ही इकोसिस्टम सारकी दवरपाक हाचेर गव्हर्मेंटान वावर करपाची गरज आसा. रिसर्चर घालून बाबा खंय खंय कसली झाडां आसा ही रिस्टोर करपाची गरज आसा आनी ती सांबाळपाची गरज आसा. जर तर हें जायना जाल्यार फुडले कांय वर्सांक आख्खी कोस्टल एरिया जी आसा हांव कोस्टल एरियाच म्हणिना आख्खें गोंय आमचें जे सोबीत गोंय म्हणून सगळ्या आख्ख्या संवसारान नावाजलेलें आहा
आख्या गोंयांक आमकां एक प्रॉब्लम घातलो दॅट इज स्कॅर्सिटी ऑफ द वॉटर, ड्रिंकींग वॉटर. आनी हें जेन्ना पळय, आनी तसो एक रिपोर्टूय आहा की ते फुडल्या 30 वर्सांक दे वील बी द स्कॅर्सिटी ऑफ ड्रिंकींग वॉटर. आनी जर तर आमी ड्रिंकींग वॉटर आनी आमची ग्राउंड वॉटर टेबल रिचार्ज करतले जाल्यार झाडां प्रोटेक्ट करून दवरपाची गरज आसा की त्याच्या वयरवीच आमकां बरो ऑक्सिजन आनी बरो पावस मेळोंक शकता, ज्या हितून दोन्ही इकोसिस्टम बॅलन्स जावंक शकता. आता जशें तुमी म्हटलें की ऑक्सिजनाचो विशय काडलो, फाटल्या 3-3.5 वर्सान आमी पळयला जेन्ना दुश्काळ पडलेलो कोविडाच्या टायमाचेर, तेन्ना ऑक्सिजन मेळनासले. ऑक्सिजना खातीर बरेचशे जाणांचो जिवूय खंय तरी लोकांनी गमयलेलो आसा. त्याच्यात कितें लिंक आसूं शकता? कित्याक अशें पर्यावरण जेन्ना नश्ट जाता, ऑक्सिजन खंय तरी कमी जाता. जेन्ना नॅचरल ऑक्सिजन मनशाक मेळटा तेन्ना एक त्याची हेल्थ इम्युनिटी वाडटा, त्याचे लंग्स बरे भाशेन काम करतात. पूण हें फकत शक्य आसा जेन्ना तुजी बरी झाडां सरावंडींग तुज्या आसा, जी कार्बन डायऑक्सायड घेता आनी ऑक्सिजन भायर दिता. ही झाडां जेन्ना आसा तेन्ना फ्रेश एअर तुका तितूनसून मेळटा आनी तो सारको नॅचरल ऑक्सिजन मेळटा. खंय तरी बाबा सिकनसाकूय बाबा तेचेर कंट्रोल जावंक शकता. पूण आयज जर आमी ह्याच झाडांक मारून उडयले आनी सगळी ग्रीन कवर आहा ती काबार केले आनी कॉन्क्रिटायझेशन केलें जाल्यार फुडें म्हाका दिसना की बरो ऑक्सिजन गोंयांत मेळटलो. जेन्ना आमी म्हणटा गोवा इज अ पॅराडायज ऑन द अर्थ, अशें सगळ्यांचो समज आसा गोवा इज अ पॅराडायज ऑन द अर्थ. पूण आमचो जो पॅराडायज म्हणून जो नावाजलेलो आसा तोच आयज आमी खंय तरी काबार करपाक आमीच फुडें सरल्या. हेका जबाबदार कोण? हेका जबाबदार प्रत्येक जाण. तो प्रत्येक नागरीक जो ही झाडां कातरता तो जावंक शकता, किंवा प्रत्येक गव्हर्मेंट, प्रत्येक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, हे सगळे जबाबदार आसा हेका. ही जबाबदारी आपणीन घेवन बाबा हेचेर बाबा बरी पॉलिसी कशी करपाची आनी आमचें पर्यावरण कशें कितें राखपाचें ह्या हेचेर तेंच्यांनी काम करपाक जाय. हें खंयसरूच दिसना. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं वयशी जाल्यार होच इश्यू आयज हॉट इश्यू जाला. प्रत्येक दोंगराचेर झाडां कातरता, प्रत्येक दॅर इज अ हिल कटिंग. जे आसलेले तुमी नासडटात, जे देवान रचलेलें तेच तुमी काबार करूंक सोदतात. हेचो परिणाम आमकांच भोगचो पडटलो फुडें. कितें फॉलोअप घेतलो हेच्या फुडें? हाचेर आमी सध्या तरी चीफ सेक्रेटरीक आनी ऑल द कन्सर्न कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी, हांव कॉम्पिटंट म्हणटा पूण हांव म्हाका कितले कॉम्पिटंट आहा ती, तांकां आमी मेमोरंडम ऑलरेडी सबमीट केला. आनी जर तर हेचेर कांय एक्शन जायना आनी जशी आमकां जाय आनी लोकांक सगळ्यांक जाय तसो तेचो सांबाळ जायना आनी ह्या झाडांचो ते भाशेन परतून ती रिस्टोर आनी प्रोटेक्ट जायना ही बायोडायवर्सिटी, तर म्हाका दिसता आमी फुडलो स्टेप घेवन हाचेर कडक कारवाई करतले. आनी वी वील टेक द हेल्प ऑफ द लॉ. आमी कायद्या शिवाय आमी दुसरें कांय करिना. आयज सुद्दां आमी हांगर उबे आहा, आमी तेचे प्रॉपर्टीन ट्रेसपास करूंक ना. आमी ही इगर्जेची प्रॉपर्टी, आमी इगर्जेच्या प्रॉपर्टीन उबे रावन हे तुमकां दाखयता. Yes. Yeah? Yeah. It is not just this part. We are seeing the entire